सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां। राजकीय पावंड्याचेर खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्या, त्या भायर एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हाचो खर निशेध केला। हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या। सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन खरेपणी न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो, पूण ताणें गोंयच्या एसटी समाजाचेर अन्याय केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा। हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी तांणी केल्या। एसटी आरक्षणाचो मुद्दो खूब दीस जाले चालू आसा। सरकार म्हणटा आमी तांकां दितले, रिप्रेझेंटेशनाक वयतात आनी आतां हें वक्तव्य कशें पळयता तुमी ह्या सगळ्या घडामोडीं कडेन? आनी मेळटलें आरक्षण काय ना, तुमकां कितें दिसता? ना, म्हाका दिसता हो सामाजीक न्याय मंत्र्याचें जें हें आसा स्टेटमेंट आहा, हो एक स्टेटमेंट ऐतिहासीक अन्याय जाल्ले समाजाचेर एक व्हडलो अन्याय। सो तो न्याय दिवपाक येवंकूच ना मूळ गोंयकारांक। हे गावडा कुणबी वेळीप म्हणटा ती जी जात्यो आसा, हांकां 2003 रिकॉग्नायज केले एसटी कम्युनिटी म्हणून। पयलीं ते ओबीसी म्हणून आशिल्ले। 2003च्यान तांकां एसटी म्हणून रिकॉग्निशन मेळ्ळें आनी तेन्नाच्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां मेळचें हो डिमांड सातत्यान ते घेत हो डिमांड चालूच आसा। हो जोकर येता आनीक स्टेटमेंट काडटा की तांचे कडेन पॉप्युलेशन ना, सेन्ससान ते हें जायना म्हणून तांकां एसटी रिजर्वेशन मेळचें ना म्हणून। सो हाका हे मंत्र्याक सिरियसली घेवप, कित्याक चड करून रामदास आठवलेक लोक अशे ताजो एक फकाणां कशी करतात, ताका कोण सिरियसली घेना। सो ताका खरोच सिरियसली घेवप काय ताका सामकें ताजी टिका करप आनी कंडेम करप ताजो स्टेटमेंट, हो म्हाका प्रश्न पडलो। आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा। ह्या स्टेटमेंटा खातीर सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन एसटी समाजाची माफी मागची अशी मागणी एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। हे स्टेटमेंट दिवपाक ताका कोणें सांगले हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी तांणी केल्या। पळयात तांचे म्हणणे। अजून पर्यंत 16 ऑर्गनायझेशनाचे डिसिजन बॉयकॉट म्हणून आसा, पण हे जे आता चल्लेले आहा सध्या प्रेझेंटली जे स्टेटमेंट काडटा पळय, लोकांनी आमकां कंटिन्युअसली आमचे जितल्या ग्रुपांनी हांगा कन्वर्सेशन जालां कितें ते आयज बीजेपीक दाखोवपाची गरज आसा म्हणून। आनी हातून बीजेपीचे सपोर्टर सांगता, बीजेपीचे जे सपोर्टर सुद्दां म्हणटा की आमी ह्या फावटी कितें आहा तें दाखयतले। सो डिसिजन कितें जावंक शकता तें आमच्या लोकांचेर डिपेंड आहा। तेज्या प्रमाणे आमचो ग्रावंडाचेर डोर टू डोर एज कॉर्नर मिटींग चालू उरतल्यो। हे क्लियर दिसता की जेन्ना तो लिडर जेन्ना गोंयांत येता म्हणल्यार कोण हेड ऑफ द स्टेट, कोण चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवणे जायल्या शिवाय दे आर वेल ऑर्गनायज्ड पार्टी। बीजेपी इज वेल ऑर्गनायज्ड पार्टी, दे हॅव देयर कॅडर्स इन प्लेस। जरी तर तो गोंयांत येता, चीफ मिनिस्टराक मेळटा आनी असलो स्टेटमेंट करता म्हणल्यार आमी चिंतपाचें कितें? चीफ मिनिस्टराच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे ह्यो गोष्टी जाला आनी जरी तर जावं ना जाल्यार ताणें म्हणचें, आठवलेन म्हणचें की बाबा आपल्याक हाज्या बद्दल कांयच खबर नाशिल्ली म्हणून तेणी सांगचें, नाजाल्यार तेणी हेंय सांगचें की ताका कोणी हो स्टेटमेंट काडपाक लायला गोंयांत येवन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।